एकले अंकित एकले रचिता आणि एकले ओशिन आणि एकले निकिता वेलकम बॅक टू माय चॅनल. गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर हांवें केस बीन स्ट्रेट केला आनी मेकअप बी करून डन आसा. सो हांव रेडी जाल्लें आसा. कित्याक रेडी जाल्लें आसा तें तरी सांगूंक ना. सो आयचो ब्लॉग जावन आसा डे आवट. हांव म्हज्या फ्रेंड्सां वांगडा भायर वचपाचें आसा. एक्चुली आमचो जो ग्रूप आसा पळय हो मास्टर्स म्हटल्यार जेन्ना आमी PG करतालीं पळय पोस्ट ग्रॅज्युएशन तेन्ना थंयचो ग्रूप हो आमचो. सो आमी टोटल 5 जाणां आसात. 1 सेकंड म्हाका कॉल येता. ओके सो हांव कितें म्हणटालें म्हाका ताजो कॉल येयलो. सॉरी. तेमी पावली खंय हांगासर पावपाक येयला. सो म्हाका आतां भायर सरपाक पडटलें. सो आमचो एक्चुली 5 जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. सो आमी आतां टोटल वयतात हांव आनी आमी 3 जाणां वयतात. 2 जाणां ना येवंक बिकॉज एकट्याच्या कोणाचें लग्न आसा दिसता आनी दुसरे आसा ते मे बी बिजी आसतले. सो आमी आनी डिले करूंक ना बिकॉज एवरी टायम आमी लास्ट टायम केन्ना मेळिल्ले आमकांच याद ना. लायक खूब तेंप जालो मेळोन आमी. आनी लास्ट टायम आमी मेळ्ळे तेन्ना आमी 3 जाणां मेळिल्लीं. आतां जी मेळटात पळय ती 3 जाणां मेळिल्लीं. आनी लायक केन्ना कोण फ्री आसा जाल्यार आनी कोण बिजी आसता. सो अशें जातालें आनी आमकां टायमूच मेळनाशिल्लो. सो फायनली आमी डिसायड केलें की हे फावटी आमी प्लॅन कॅन्सल करची ना म्हणून. आनी गॅस वॉट म्हाजो ड्रेस जो हांवें ऑर्डर केल्लो पळय तो आजून हांगा नियरस्ट हब सुद्दां पावोंक ना. नाजाल्यार हांवें चिंतलेलें की हांव थंय वचून पिकअप करतलें म्हणून. सो हांवें ताका लागून हें घातलो ओवरसायज टी-शर्ट आनी हांव थंय वचून चेंज करतलें. हांव हांगासर चेंज करचें ना. हांगच्यान हांव अशेंच वयतलें. जस्ट हांवें रेडी जालां हांव. लिप लायनर लायला. लिपस्टीक ना लावंक. लिपस्टीक एंड लिप ग्लॉस हांव गाडयेन लायतलें. सो येस आतां गेल्यार बरी दिसता म्हाका. नाजाल्यार तेमी बोवाळ घालतली लेट जालो जाल्यार. सो म्हाका हांगच्यान हाफ वे वचपाक जाय म्हाज्या बायकीन. मागीर तेमी म्हाका थंयच्यान पिकअप करतली. सो या आतां बरें दिसता तें ओके. सो हांवें चेंज केलें कम्प्लिटली. हांव येयल्लें कशें हाडा फूल डिफरंट लुकान येयल्लें फूल पॅक जावन. सो हांवें फायनली चेंज केलें आनी हो म्हजो आउटफीट थँक्स टू दीस गर्ल अंकिता जे तोंड लिपयता. अरे तोंड कित्याक लिपयता? हाय हाय. आनी हेका लागून आमी पयस भोंवपाक पावता. हेजें नांव ओशेन. लॉस न्हू. सो आमी वयतात काणकोण सायडीन गार्डनान वयतात. आमी एक्चुली बिचीर वचपाची आशिल्ली बट देन ती पयस पडटा. सो आमी गार्डनान वयतात. पयस पडटा म्हणून वयतात न्हू? ना वताक लागून. ओके. सोदपाक पडटलें म्हणून वचना आमी. ते खूब लेट जाता. हय मातशें कॉन्टेंट दी मरे बाय. सो हांवें हांगासर बसून एपल स्टीक ऑन नेल्स हांवें घरांतल्यान कॅरी केल्ले. सो ते हांवें हांगासर बसून स्टीक केल्यात आनी कितले क्यूट दिसा. हेजेर एक्चुली नेल आर्ट जाल्लें आसा आनी हें म्हाका लिटरली खूब 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 क्यूट दिसता. ताका लागून हांव हांगासर हें फ्लॉन्ट करतालें. कितलो ट्रॅफिक पळय. पयात कोण म्हणतात. कितलो ट्रॅफिक पळय. शी तेका वच म्हणून सांगांच्यान तोय फाटले जातलो. त्याच फाटल्यान तो येतलो. शेपडी कशी पळय चेडवा नाकाल्ले उलयता म्हणटली. हय. सो फायनली तेमी गेली आनी आमकां रूट मेळ्ळो. दुसऱ्या सायडीन ट्रॅफिक आसा पूण कसली लागला पळय लायन. आनी येता आसतना आमकां ट्रॅफिक मेळ्ळो जाल्यार आय डोंट नो. तुमी आमगेर येयात. परत म्हण. भायर काडून म्हणटा ना लिटरली हांव हेल्प करतलें तुज्या भायर मारपाक. कितलो ट्रॅफिक नवशी ना की वऱ्या वडीत उबारपाक भायर मारपाक. भाकरी पळय रे तेका. चिप्स बरो दिसता. चिप्स गायज प्लीज कॉमेंटान चिप्स धाडात. कितें
गालिया गालिया हांगा काय मेळपाना आता खावपाक व्ह्यू पळयात कितलो बरो दिसता तो पावसान चड बरें दिसता फूल ग्रीन आसता कित्याक रे म्हाका कित्याक देवयता हांगा बरो दिसलो न्हू जाल्यार पावली हे गार्डन कितें रे आमी कितें भुरग्यांचे गार्डनान येयल्या कितें सो आमी फोटो काडपाक लागून येयल्या तें कितले पयस तुका सांगूंक जाय आसलें थंय आनी तर आसूं रे जाणां पार्क करी आनी पळोवया कशें वचपाचें तें फायनली पावली तेंच चपला घेता म्हणजे ना पळय हिंगा कितें सो फायनली आमी आमच्या स्पॉटार पावली हांगासर हे पळय तुमी हे रावात रे खंयच्यान एंट्रन्स पळय अंकिता बरें दिसता न्हू पूण हे पळय स्कुलाची भुरगीं तुका सांगता ती टिचर जाला तूं आतां तूं टिचरू न्हू स्कुलाची भुरगीं येयल्या हांगासर पिकनिकेक सो आमी आतां पळयतात फोटोज खंय काडून मेळटले ते हांगासर फूल बोरां पडल्या ती पळय मेजना रे दाखयता हांगासर फूल बोरां आसा म्हणून वाटेर पिकनिकेक गेल्यात क्यूट पपी शा पूण आमी तेंका कितको वयतली ती सगळीं भुरगीं हा टी हावज आसा व्यू पळय हांगासर काय बरो दिसता तो बट वत आसा खूब या ती विचारया बरें दिसता एक फोटो काडपा जाता न्हू हांगा हे बरें दिसलें म्हाका हे म्हाका लायक जालें बसपाचें ए बघ काढ गो हो फोटो आनी हते कितें आसा ते स्टोन सो आमी आतां थोडे फोटो काडले म्हाजे हांवें थोडेच काडला बिकॉज म्हाका एकूच हांव खंयचो एकूच पोस्ट करतलें आनी हांगासर पळयात हे कितले ब्युटिफूल आसा आमी खंय येयला तें सांगूंकूच ना न्हू एक कितें नांव रे हेजें चोप्रा हां चापोली गार्डन हांगासर बरें आसा बट वॉटर डर्टी आहा तेवटेन वचपाक मेळना तेवटेन वचपाक गेले जाल्यार डुबूक करून पडले जाल्यार भितर हे पळय हांगासर म्हणटालें हांव बट देन वॉटर मातशें डर्टी कशें दिसता थंय वचोन बसल्यार बरे फोटो येतले पूण न्हू पूण कितको वयतले वचपाक मेळना हांगासर हे बरें आसा पळय भुरगीं पिकनिकेक गेल्या म्हणटाले फोटोग्राफी चल्लेली आसा हेणे म्हाजे कडेन फूल तोडून घेतलें आयज ताणें म्हाका द मिनी थीफ केलो सो आमी आतां वयतात जेवपाक पेट पुजा करपाक बिकॉज भूक लागला तर तुमी पळोवंक शकता तेणें आपल्या एक फ्रेंडाक आपयला जे हांगाच रावता खंय लागीं खंय तरी सो आतां ते आमकां सांगतले हांगासर खंय बरें जेवण मेळटा तें बिकॉज आफ्टर ऑल पेट पुजा इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ना रे बाय आमकां ट्विन्स खंय सो आतां आमी पेट पुजा करपाक वयता मातशें बरें दिसता बिकॉज खूब वत आशिल्लें आनी आमचें अशेंच आसता फोटोज काडपाक वयता आनी आमी सामकी करपतच सामकी आनी मागीर घरा कडेन वचून आमचें तोंड पळोवपाचें लिटरली म्हटल्यार लायकी आसना हांव आनी कितलें 10 जावपाचें तें खबर ना ऑलरेडी हांव 10 दिसता इतको कुडको हय 10 जावपाचो हांव आतां आमचें ऑर्डर येयलें सो आमी पयलीं
सो आम्ही पहिली ड्रिंक बी घेतले ना, सो आम्ही पहिली ड्रिंक बी घेतले आणि आता हांवें पनीर टिक्का किती काही आवाज भायर सोदना आता आणि तेंच्यांनी चिकन घेतलेले आसा क्रिस्पी. हाय अंकिता म्युटार गेल्ले आसा. सो आम्ही आता आईस्क्रीम खावपाक गेल्ले आसा. सो आता आम्ही पेट पूजा बी करून येयली आणि आम्ही आईस्क्रीम बी खावन येयली. आता आम्ही नेक्स्ट स्पॉटार वयतात जे की खंय वयतात ते खबर ना, बट मोस्टली बीच एरियान वचपाचें आसा. आनी हेका पळय हे आमचे स्पॉट सोदता की आमी आतां खंय वचपाची ती पोजूच दिता पळय ते. सो आमी सेकेंड स्पॉटार पावल्ले आसा. हांगा पादूक आसा इल्लेशे, बट ताका म्हाका हात लावपाक जाय, बट हात लावपाक म्हाका भंय दिसता. ही आनी येद्दी व्हडली शिंगां घेवन म्हाका मारले जाल्यार कितें. हे कितें नांव रे हेजें? काला भैया. ओके तुम्ही नाव वाचता. बेस्ट व्यू आसा. ए थंय मदीं वचपाक मेळटा. हे पळय काला बहिया. हे हांगा फोटो बेस्ट येतले. बाटिया न्हू गो, बहिया न्हू गो ते. कन्फ्युजींग अशें. पळय कितलो बरो व्यू आसा. आय थिंक मदीं वचपाक मेळटा आसतलें ना. हे अशें वचपाक मेळना रे. शी आयज खूब फोटोशूट जाले. सो आमी हांगासर आनी फोटोज काडले आनी आमी आतां भितर वयतात. हांगासर एक मिरर टायप आसा खंय. हांव तुमकां त्या वाटेन कॅमेरा करून दाखयता. बरो व्यू आसा म्हणून. हांगासर पळय म्हाका ती बावली कशी दिसली पळय ती मनीस. ही सगळीं जाण हांगासर फोटो काडपाक लागलेली आसा. ए सो हे पळय हिंगा बरें दिसता. ते बसपाक बी मेळटा. सो आमी हांगा बसल्यात. हा म्हाजो जॅकेट. फोटो काडपाक या न्ही. हो मिरर एक्चुअली म्हाका लायक जाला. हांवें हांगासर खूब बुमरँग काडला इन्स्टार पोस्ट करपा खातीर, बट पळोवया म्हटल्यार पोस्ट इन अ सेन्स स्टोरी घालपाक लागून. आमी आतां ते खडपांनी वयतात पांय घालून बसपाक. हांगासर कशी खेळटात पळय न्ही. होय खबर ना. तू वचपाक शिकना का? तेगेले काय नव्हता. हांगासर बेस्ट दिसता. वाव. आनी थंड दिसले खूब. मुसळ जा डब्ब जातली. हांवें म्हाजो पळय स्कार्फ म्हणजे जॅकेट ते सुकोवंक घातलें बिकॉज हांवें हांगा दवरलेलें आनी ते सकयल पडले उदकान. ब्लॉग स्टार्ट. कोण आसा? ही वाव. ओ कोण सॉंग म्हणटा. सो आतां आमचे हांगाचो कोटा काबार जालो फोटोज बी क्लिक करून आनी मातशें चिल करून. सो आतां आमी वयता सादर्शा ब्रिजीर. सो थंय आमी थोडे फोटोज काडटले. आमचे चेडवांचे अशें खंय वयता जाल्यार आमचे मेन आसता फोटोज काडपाचे. फेस पळय फूल लायक गेलो डल जालो, बट स्टील आमचे फोटोज काडपाचे अरमान आजुनी अरमान उरलेले आसा. ताका पळय 3.3 किलोमिटर्स. यू सो आतां आमी चल रे बस रे भितर. सामकी गरमी जाता आनी ऑलमोस्ट आतां 4 जाली दिसता म्हाका. अरावंड 4 o'clock जाली आनी आमी आसा काणकोण स्टील. ही जोती फापडुया. आवच तकली डुंब जाली. जोती फापडुया मातशी. आमकां सामकी गरमी जाली. सो आमी आतां नेक्स्ट आमी आतां सो आमी आतां नेक्स्ट डेस्टिनेशनाचेर पावला. आमी हे भितरूच आसा हांवें हांगासर येयले आमी ब्रिजी कडेन.
इले शो पदारो महाराणी जी हा तुझो व्हिडिओ काडटा कितें पळय तेका केस बांदून येयला तेका गरमी जाली खंय. सो तुमकां सांगू हांव म्हाज्या फोनाची बॅटरी एकदम डेड जाला. तेची पर्संट फक्त 19 आसा 19 पसून 17% आसा. ओदोळ 23 आशिल्ली आनी यूज सुद्दां करिना बट कितलो फास्ट गेलो रे तो. सो आतां यूज करना आसतना सुद्दां 17% जालें. सो हांव हांगासर फोटो काडूंक शकना म्हाज्या फोनान. सो तेजो फोन आसा तेज्या फोनान आमी फोटोज काडटली म्हाज्या फोनान काडची ना. तुमी हांच्यान व्यू पळोवपाक शकता. कितें रे माझी जोती पण कितें 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 म्हटलें ऐकलें तुवें कितें ऐकलें शी. हांगासर व्यू पळयात थंयच्यान आमी येयल्ली आनी व्यू पळयात झाडां आनी हांगासर उदक आसा पळय फूल आनी हांगासर फोटो शूट करतात आनी हांगासर बी उदक आसा. बेस्ट दिसता न्हू. जस्ट दॅट अशी लिटरली पडपाचो चान्सीस कितले आसा पळय. अशें भावगले डबूक जातली तूं आनी पळयनाका थंय पडशी. कोण येता दिसता सिरियसली तूं भितर येतलो. आम्ही बाहेर सर भितर कशी गाडी घेवन येतलो रे तो. गाडी सुद्दां व्हरपाक मेळटा खंय भितर. तो गाडी सुद्दां व्हरपाक मेळटा खंय भितर. शुअर फोटो शूट करता. ही पळय कोण कायकींग करतात. भुरगो कितें तो धाकटो. ए अंकिता थंय पळय तो इल्लोसो भुरगो तो फुडें बसला तो. कायकींग करतात पळय. बेस्ट न्हू. सो आमचें आतां भोंवून जालें. आतां आमी वयता डिरेक्टली घरा. ताणें कितें केलां जाणा ना घुसून माकडा कोण तरी प्ले कितले वाईट दिसले गो माकडाने. सो मंकीज न्हू थोडे खेळते का माकड खबर ना. ते मी प्लेट घेवन वयताली. सो त्या गाडयेर उडयले दिसता आमी कसले भिली जाणा. हांवें खेळची घातली आनी हे भिले कितें जालें काय म्हणून. सो आमी आतां घरा वयतात. आमी डायरेक्टली आतां आमी घरा वयतली. ना तो हांव कट करतलें न्हू. वाज हाडटा दिसी चोडू कितें कितें तेन्ना ना आयचो व्हिडिओ बरो जावपाचो आसा. भाजी वाट लावतले खरें तर. तुका कोणा हाडलें बट सायडीवर बसपाचें ते तोंड लिपयता. नाका तूं हांगाच बस. डायरेक्ट ट्रेन पावतली शॉर्टकटान नाल्यार ह्या हायवे वयल्यान वयचें पडटलें. इबे कितल्यो बोकऱ्यो पळय. माझी फ्रेंडा ती तूं जा भितर. तू उगी राव. एकले अंकिता एकले रचिता आणि एकले ओशीन आणि एकले निकिता. तू कसले धांवतात पळय तुम्ही. पुरा राग गेला तेका दिसतं. सायबा कितू गो. म्हण पळोवया. तू राम आसा बोय मोबाईल गो. बाय 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 बाय. पडशी बी तू. माझा मोबाईल बाय बाय. सो आयज फायनली हांवें तुमकां दाखयलें म्हाज्या वागडच्याक. ही म्हाजी पोस्ट ग्रॅज्युएशन फ्रेंड्स. सो ते एकले गेले आनी आतां आमी बी वयतात घरा. सो आतां हो व्लॉग हांगाच एंड करता हांव आनी परत मेळया आमी म्हाज्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय गायज. दोडोय लेबा खाटल्या. बाय. असोच मोग आसूं दी गायज. बाय बाय.